हांवें म्हणलें ITI ऑपोजिशन, IIT ऑपोजिशन, हांवें म्हणलें NIT ऑपोजिशन, आनी तूं सिंगापूर करया म्हणटा गोंय. I can understand if you are opposing for some polluting industry. I cannot imagine, and I do not know what is happening to Goa. We wanted once to develop Goa as an educational hub. When I was the chief minister, first visit to Delhi, the then prime minister gave me NIT. It took us 10 to 12 years to construct the building of NIT because of opposition. Now we have got IIT. Dr. Pramod Sawant has got this for IIT. Even till today we are struggling to get it case. Now what is happening to Goa? एज्युकेशनल हब जर आम्ही वेलकम करपाक सोदता गोंयांत पॉलिटिकल इंडस्ट्री नाका म्हणून सो दॅट वाय वी अपोज एज्युकेशनल हब ऑल्सो असो म्हजो क्वेश्चन मार्क. आय एम नॉट स्पेसिफीक अबाउट दीस प्लेस ऑर दॅट प्लेस. IIT is an asset to the state of Goa, asset to the children of Goa. NIT was an asset. आता 80% भुरगे गोंयची शिकता NIT. So why we should oppose? हो एक क्वेश्चन मार्क म्हाका पडटा केन्ना केन्ना. आय डू इंट्रोस्पेक्शन वाय वी शूड. NIT जो आता NIT काय बरी जालें पळय वचून पळया ते बाळ्ळी. सी द कॅम्पस, सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय देम विच विल बेनिफीट कुंकळी विलेज विल गो इंटरनॅशनल मॅप. केन्ना कामांक सुरू जातली सर म्हणल्यार हे रिपोर्ट्स ऑलरेडी आमी पॉटहोल्साचे दोन मेन स्ट्रेच पळय जे पेड्ड्यार जाल्ले, एक दाबोळेचो आनी एक हांगाचो पर्वरेचो. थंय ऑलरेडी जेट पॅचर तीन जेट पॅचर आमी पर्वरे पूल केले आनी थंय तांचें काम चालू जाल्लें. हांगाय दाबोळे खूब कडेन काम चालू जालां. तर प्लांट रेडी जावपाक जाय, प्लांट रेडी करपाक लायल्या. एक नॉर्थाक एक सावथाक. तें जालें जाल्यार अशें म्हणजे 30th पावस नासलो जाल्यार 30th सप्टेंबर पर्यंत येतली हे दोन स्टेजीस कंप्लीट जातले. उरलेल्या रस्त्यांचे सर कशें कितें उरलेल्या रस्त्यांचे उरलेले रस्ते प्लांट रेडी जाले काय ना मागीर ताका प्लांट करपाक मेळना.